सुरुवातीक आमी गायन घेऊया A4 पेज नंबर 2 A4. Добро десять магар бабалиндо. Согляд мой каритай мисант. Aici misa îmbrita din oastețe Raymond Fernandez Atavaldis, deci barabor, Mary Sebastian Sri la chat mi-a pasat, în Magnglaila Sara Zarvani, Scorina Silvera Atavaldis, magoyanच्या pasat, आणि आई साहेबिणी हा त्यांचे pasat magoya. Nakili Agnel Pereira, Deusa Grande, Danny Menezes, Daboli Albert Neville Fernandes, Green Valley, Espida Souza, Alto Daboli Blasio Gomes, Apo Orcat, Stephanie Pereira, Regina Mundi, Gerald de Mel, Alto Chicalin, Donny Rodrigues. Gras Corinha, Jeduin Tihat, Tanja Passot, Anje Pirint, ताका मागण्याची गरज आयचे दिसा तांचोय आमी उगडास करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवापाची आनी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्यासो. आयज गोजमात परब कोत्ता दोग जाण दोरदूत सिमांव आनी जुदास तादेवस हाका म्हणटा. हाचें नांव सदांच आपोस्तलांची पवित्र पुस्तकार मेळटा 10 आनी 11. पयलो आहा तो 10 आनी दुसरो आहा तो 11. 12 जाण आसा जुदास इस्कारियोत. तो व्हडलीशी खबर तांची मेळना, तेजो बशे उलोवंक ना ते, पूण तांणी जेजू स्वर्गार वेतूच आपणाच्या रोगतान जेजू साक्षी दिली. आफ्रिकेक गेले, उपरांत राशाक आयले आनी थंयसर जेजूक परगटलो आनी मोरचें पडलें. तर ह्या दोरदूतांचो आमी आयज उगडास कोत्ता. आमी साक्षी दिवपाक दिसा दिसपटे आमी हें देणें आमकां मिसांत मागुया. आनी मिसां आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, तुजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्यो सदांच कुवाळ मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पद्या लागीं विनोती करात म्हूण. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या 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 काकूत कोर.
देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पोवी एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवाक ओ स्वर्गी मोहिमा देवाक ओ स्वर्गी आमेन. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, दोरता वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. तांच्या मागण्यांच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भारतान मानून घेवंक तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें हाके पृथ्वीचेर तुजी पयसोबा वाडत वचूं. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. बागिबोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोमदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या संदीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. परतून म्हणया, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येयना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोमदुताचो मोहिमेवंत जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान.
जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आखी रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले, तांतले 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोरदूत अशें नांवूय दिलें. ते सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, तोमास, आल्फेयाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास, आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बराबर सकला येवन जेजू एका मोडार रावलो. थंय ताचे शिसांचो ओड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दोयऱ्या देगेच्या, तिरा, सिदोनांतान ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतले बरी जावंक आयिल्लो पुष्कळ लोक नेमलो. मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून ताका बरी कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. एक तरणाटें चेडूं आपणाच्या आयताराचे मिसाक येतालें तें, पूण अकस्मात सदांच मिसाक येवंक लागलें. सदांच मिसाक येतालें. सदांच पयलेंय नासलें पूण सदांच मिसाक येतालें. आनीक जाणटे बायलेचो तेजेर दोळो आहलो. हें चेडूं आदीं मिसाक आयताराचेंच येतालें, आतां सदांच येता. घोडी माद्री जाता आसतलें. माद्री जाता आसतलें. उपरांत 1-2-3 म्हयने जातूच भयणान बांदू ह्या चेवडाच्यो काजाराच्यो चिटी वाचूंक सुरू केल्यो. काजाराच्यो चिटी वाचूंक सुरू केल्यो. तेन्ना ही जाणटी बायल अजाप जाली. हांव समजुली ती माद्री जाता म्हूण. माद्री जाता म्हूण आनीक चिटीक सुरू केल्यो. तेन्ना ही जाणटी बायल ते चेवडाक मेळ्ळी. बाये, हांव तुका सदांच मिसाक पळयतालीं. हांव समजलें तूं माद्री जाता म्हूण. ताणें सांगलें, म्हाका सोयरीक आयिल्ली. सोयरीक आयली तेन्ना हांव देवा लागीं विचारतालें, हो तो म्हाका न्हवरो तुवें तयार करून दवरला तो? कुसव्यांत येवच्या आदीं देव आमकां वळखतालो आवयच्या कुसव्यांत येवच्या आदीं. आनी कुसव्यांत येवच्या आदीं देवान आमचें जिवीत थारायलां कितें करचें तें. आनी हांव तर काजर जाता, म्हजो न्हवरो कोण तो तेंय कुसव्यांत येवच्या आदीं थारायलां. फकत आमी देवा लागीं विचारूंक जाय, कोण तो म्हजो न्हवरो? आनी ते चेडूं सांगता, जेजून रातभर मागणें केलें. जेजून रातभर मागणें केलें शीस विचून काडच्या आदीं. आनी हांव कोण? हांव बेश्टें तरणाटें. खरेंच हो म्हजो न्हवरो तुवें म्हाका विचून काडला तो हो? तें हांव देवा लागीं विचारतालें. आनी देवान सांगलें, फुडें वच, अशें म्हाका सांगलें. तर भयणान बांदू, आयज लुकास आमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदता आपणाचे शुभ वर्तमानान बरयता आसतना जायत्यो वस्तू आहात ताच्यो. तांतली एक मागणें दाखोवंक सोदता. जीजस वॉज मॅन ऑफ प्रेयर. मागण्याचो मनीस. ह्या लोकांचे इम्प्रेस करूंक सोदता. मागण्याचो मनीस. पूण आमी मागणेचे मनीस जावंक जाय. आनी जेन्ना शिसांनी पडयलो तो मागणें कोत्ता तो, तेन्ना मागलें, आमकांय मागणें करूं शिकय. जिवान शिकयला ते भाशेन आमकां मागणें करूं शिकय. आनी तेन्ना आमच्या आपा शिकयली. तर भयणान बांदू, ह्या थाराव आमी घेता आसतना आमच्या जिविताच्या आमकां मागण्याची गरज.
चड मागण्यांची गरज. आमी आयज सिमान जुदस तादेवस हाची परब कोत्ता आनी एक सिमांव जावन आसलो नॅशनलिस्ट. रोमकार राज चलयताले. रोमकाराची कॉलनी आसली पॅलेस्तीन, इज्रायल. म्हणटच ताका नाका आसले. आमचे लोकांक चलोवंक जाय राज. आनी तो समजिल्लो जेजू आयलो तो हें करपाक. जेजून ताका चलोवंक जाय आसलें राज. हे भाशेन भिडांत बांदून नॅशनलिस्ट सारको. पूण ताणें आफ्रिकेक गेलो, इजिप्तांत गेलो, इंग्लंडाक गेलो, स्पेनाक गेलो, परतून राशाक आयलो आनी थंयसर ताका जिवीशी मारलो जेजू पासो. जूद भिडांत बांदू जेन्ना राशियाच्या एका पातशायान सावथ राशिया जेजूची खबर आयकली आनी ताका कोड जाल्लें. हे पातशाक कोड जाल्लें. ताणें सांगलें तो आमच्या गांवांत यो, हिंगा राव, आमचे मदें राव हांगासर, आनी आमकां सगळ्यांक म्हाकाय बरो कर. आनी तेन्ना जेजून ताका सांगलें, म्हजो देवाचो प्लान आहा, कितें हांवें करचें तें, तो प्लान हांवें फुडें व्हरूंक जाय हिंगाच ह्याच गांवांत. पूण हांव स्वर्गार वयतच एक म्हजो सीस तुमच्या गांवांत येतलो, तुमच्या गांवांत येतलो. आनी तो जावन आसा, नांव सांगना, पूण जुदास तादेवस ताच्या गांवांत गेलो भिडांत बांद. आनी गांवांत वचून ह्या पातशाक बरो केलो. पयले पातशान जेचें मुकामोड ताका जाय आसलें पळोवपाक, सदांच मुकामोड पळोवंक जाय आसलें, एका पेंटराक धाडलो, ताचें मुकामोड पेंट कर आनी हाड म्हाका, जेजूचें मुकामोड. पूण तो पेंटर येयलो, पूण जेन्ना जेजू पळयतालो तेन्ना तेजे झगझगताले दोळ्यांचेर जेचें मुकामोड, आनी काडूंक जायनासलें, पेंटींग करूंक जायनासलें, शायनींग मुकामोड. आनी तेन्ना जेजू तो कुडको मागता आनी आपणा तोंडा वयल्यान ओडटा आनी ताजें मुकामोड ते कुडक्याचेर येता. हें व्हर ताका पातशाक व्हर. आनी उपरांत भिडांत जेजू सरकार वयतच भिडांत बांदू जुदास तादेवस ते गांवांत वेता. थंयसर हे पातशाक बरो कोत्ता, कोळकार आसलो तो बरो कोत्ता आनी जायते लोकांक बरो कोत्ता. पूण थिंगाय ताका आपणाचो जीव दिवचो पडटा भिडांत बांद. तर आयज दोन वस्तू आमी नियाळटाव. अशें म्हणटा आमकां, आमी परदेशी आनी परकीनूय, पूण भोगतांचे सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतले. तुमी दोरतांच्या आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलेलें घर, तोच क्रिस्त जेजू घरा कोणशाचो संदीचो फातर. आमकां म्हणटा आमी घर, लिव्हींग चर्च, गुडार कूड जेजू क्रिस्ताची. आमी जिवे फातर हे पवित्र सभेचे, आनी तांचे बुन्याद जावन आसा हे माड तीर मेल्यात ते. तांच्या रोगतांत बुन्याद घातल्या, पयलीं जेच्या रोगतान घातल्या पण तांच्या रोगतान घातल्या बुन्याद ह्या घराची, पवित्र सभेची. आनी कोणशाक संदीचो फातर जेजू क्रिस्त. आदी घर बांदताले तेन्ना बेतो बेतो तसलो नासलो, ती मातयेचीं घरां आमचीं बांदताले ते भाशेन. पूण कोणशांनी फातर घालताले, कॉर्नर फातर घालताले. आनी जेजू म्हणटा कोणशा संदीचो फातर ही पवित्र सभा तो सांबाळटा. आनी लुकास आयज आमकां मागण्यांचें मोल दाखयता. कितेंय करच्या आदीं आमी मागणें करूंक जाय. मागणें केले बगर आमकां सूख लागूंक फावना. जिवोस्त सुरू कोत्ता हो कितें म्हजो प्लान सुरू कोत्ता, मागणें करूंक जाय म्हणटा, जायतें मागणें करूंक जाय. तर दोन वस्तू आमी मनांत दवरुया आनी परबेंत वांटो घेवया.
गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मान तसणी जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या प्रभावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागेवन दोदुतां सिमान जुदान आपणाक आपयल्या जिचे मोगान बरोवन ताजी सरवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिल्लो आनी रगत वारयलें. ती सरवण आमचे काळाच्या मनशांक कोडीत करूंक आमी तुका भेटयता. त्या आमचे सरवणीचे बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोड दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळे आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे सासनीक गोड्याचो इंटगीत साणिनाय पूण बागेवन दुतां वरवीं निरो तोरेतो राखताय. तुजी पयसोबा चलोवच्याक चे पुताचे प्रयत्न तुवें ताका केले आनी तिणाचे गोडे ताका नेमल्याय. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीचे सलदल बरा सांगा ते तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरो तोरे गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भल्ला तुज्या भोवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता.
जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेश परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका शितलें पियेता, तितलेच फावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिका आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळार गोशितेल्या आमास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर्या लेव आमचे भाग्यवन बापा, फिलिपिनार आमचे गोडी बापा सिमियांव, आमच्या दारी गोडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक चे पडजडीत मुकामा पडून फोग कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाचे मागीर संगाती भाग्योन जुजायचो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवास आनी सर काळी तुका मावनल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फोग कर, जेजू क्रिस्ताचे पुता वरून. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां दर बापा सर्व नोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. दोरदूत देवाचे गोवाय जाले, जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जाले. आमी आमचे बातिजमा उदेशी क्रिजमा उदेशी आमी जाण आसात गोवाय जेजू क्रिस्ताच्या. जे आमकां सैग मेळटा थंयसर आमी गोवायकी दिवपाक हें देणें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणुया. आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांतल्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे युता सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ. चडशें राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे
सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट खोल. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट खोल. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता. आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें. कोरेसांका दुया वाचना. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां
प्रार्थया भोव मोगाळ बापा बाग्यो सिमांव आनी जुदाच्या जैतिवंत मरणा पासत हो संस्कार आमी समोरंबला तातूंत घेतिल्ल्या पुताच्या मैमत कुडी रक्ता वरवीं तुजे पवित्र आत्म्यांक आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरो पर्यंत तुजे मोगान आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ऑर्डर शेवटाक आमी गायन घेवया U33 पेज नंबर 248 U33